प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 43 ते 48 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 43 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुझे पेल्याचो मोग करतलोय आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, स्वर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशें बऱ्या मनशांचेर उदय सो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्याय दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मोजरी मेळत? दोन वसूलदारूय तशेंच करिना? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करताय की ना? म्हणटच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सोपून तशींच तुमी सोपून जाया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमी जें आयकलां, जेजू आमकां दुस्माना सगळें को मोग करूंक जाय असो आमकां शिकयता. आनी ह्या शिवर्तमानाची सजमणी आमकां मेळचे पयलीं आमी पयलें आयकूंक जाय की जेन्ना जेजू ही उतरां उलयतालो त्या लोकां भितर पवित्र आत्मो येवंक नासलो. म्हणजे त्या लोकांक को दुस्मानाचो मोग करूंक जाय, को आपल्या पेल्याचो मोग करूंक जाय ही सजमणी नासली. कित्याक भाव भयणीनो, ज्या मनशान जेजूक आपलो सोबी देव मानूंक ना, पवित्र आत्मा तांचे भितर ना, तांकां दुसऱ्याचो मोग करपाक जायना. वय मनशा भाशेन मोग करूंक जाता. तुवें म्हाका बरें केलें, हांवें तुका बरें केलें, तुवें म्हाका वायट केलें, हांव तुका वायट करतलो. ही जी चाल आहा आमची, हो मनशांची चाल आहा, ही जी आमी मोग करता ती फकत अन भावार्थी करतात. कित्याक अन भावार्थीक जेजूची माहिती ना, तांचे भितर पवित्र आत्मो ना. आनी पवित्र आत्मो आपलो देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता. म्हणजे आमकां देवाचो मोग आमी आपणांक जाय जाल्यार आमी जेजूक आमचो समयान देव आनी सर्वंडार मानूंक जाय. आनी तेज्या उपरांत देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी सान पावलो आमकां रोमकारांक जेन्ना चीट बरयता तो म्हणटा, रोमकारांक 5वा विसवोर वोड 5 म्हणटा पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमचे भितर आपलो मोग ओतयता. कसलो मोग? देवाचो मोग. एक सायडीतलो मोग. म्हणजे तो मोग फकत देव आमकां आमी बरें करतच दिना. आमी कितली वायटपणां आमी मनशां कितले आमी वायट आसा तरी देव आमचो मोग करता. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. म्हणटच आयचें शिवर्तमान म्हणटा की स्वर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदय सो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशाचेर घालता देखून तुमी तांची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिड्यापीड दिताल्यांक पासत मागात. म्हणजे भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, जेन्ना आमी जेजूक आमचो समयान देव म्हणून आपणायता, आतां आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. जेजून सांगलां की स्वर्गीचो बाप आपलो सूर्य सगळ्यांचेर वायटाचेर आनी बऱ्यांचेर उदय करता. पावस आपलो प्रमाणीक आनी खोट्यांचेर तो पावस पडोवंक दिता. कित्याक तो देव, तो आमचो मोग करिना कित्याक आमी बरेंच करता म्हणून. तो आमचो मोग करता जेन्ना आमी वायटूय करता तेन्ना. कित्याक तो जावन आसा देव. गॉड इज लव. देव जावन आसा मोग. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोबी देव आपणायता आनी आतां आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमी देवा भाशेन आतां आमच्यान पेल्याचो मोग करूंक जाता. आमच्या दुस्मानाचो पर्यंत आमच्यान मोग करूंक जाता. कित्याक हो मोग आमच्यान दिवंक जाता जो आमी आपणायला जेजू कडसून, पवित्र आत्म्या कडसून. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू आमकां ही शिकवण दिता दुस्मानाचो मोग करपाक, आमी कितें करूंक जाय? जेन्ना कोण आमचेर आड येता, कोण आमकां वायट करता, कोण आमचेर गायो चलता, कोण आमकां नाकारता, आमी तांचे पासत मागणें करूंक जाय. जेन्ना आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळता, ही चान्स मेळता,
आमी तांकां बरे भाशेन त्रास करूंक जाय, तांकां मोग दिवंक जाय. भाव भयणीनो, केन्ना आमच्या शेजाऱ्या बरोबर आमी उलयना, कित्याक आमच्या शेजाऱ्यान आमकां कितें वायट केलां, आमकां दुखयलां, कितें मोडलां. आमी गरज आमी आमच्या शेजाऱ्याक बरे भाशेन त्रास करपाक, पळय, आमच्यान जितलें करूंक जाता करूंक जाता, पूण तेज्या उपरांत ती नाकारतात जाल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना. तेज्या उपरांत पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो की ती आतां भावार्थी, ती आतां इफेन्नान वचोंक सोदतात, तांकां आनी कसलें भोगसणें नाका, तांकां दुसऱ्यांचो मोग नाका, आपणाचें चिंतात. पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो. पूण आमकां कितें गरज? आमकां गरज, भाव भयणीनो, की जेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायला, हो मोग देवाचो जो आमचे कडेन आहा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी आमच्या दुस्मानां पासून दिवंक जाय. आज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी ज्ञान करता, कितले फाटी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी जेजूचे फाटलावदार, पूण आयज खरेच भाशेन खरें आमी देवाची भुरगीं जाल्यार, खरें जेजून जें सांगलां आमकां आयज, आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय जाल्यार आमी आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाय. ना तर भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं जावची नात. आमी सदां सजमतात की आमी खरेंच देवाची भुरगीं जावंक जाय जाल्यार आमकां खरें आमी इगोर्जेक वचोंक जाय, मागणें करूंक जाय, हें सगळें करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा खरेच भाशेन तुमी देवाची भुरगीं जाल्यार तुमी तुमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाय. वय, आमी जो आमकां बरें करतात, जेन्ना ती आमकां बरें करतात, आमी तांकां बरें करतात, आमकां कसलोच फायदो मेळचो ना. आमी जेन्ना कोण आमचेर बरे भाशेन आमकां उलयता, आमकां कितें जेवण दिता, आमकां खाण दिता, आमचे पासत खूब लागापट्टी करता, तेन्ना आमी तांचे पासत आमी कितलो मान दिता, कितलो रेस्पेद दिता, कितलो तांचो मोग करता. पूण जो कोण आमचेर आड येता, जो कोण आमकां वायट करता, आमी तांचे पासून आमी जेन्ना मागणें करता, तांचे पासून आमी तांचो मोग करता, तांकां बरेंपण आमी दिता देवाचें, तेन्नाच की आमी दाखयता देवाक की आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करून आमकां जाता. आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन ह्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर आमी नव्या कराराची भुरगीं म्हणून आमी आतां ह्या उतराचेर नियाळ करुया आनी हो मोग आमी जो आपणायला पवित्र आत्म्या उदेशी, हो मोग आमी आमच्या दुस्मानांक पासून आमच्या पेल्यांक दिवपाक आयजसान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.